गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजा येत अशी. आणि तुमची दिवाळी जी आसा पळय कालची ती बी बरी हॅप्पीली जाली आसतली. आमची बी दिवाळी बरी जाली. तुम्ही माझा कालचो व्हिडिओ पळयलोच आसतलो. बरी म्हणल्यार कशें खबर आसा, एवरी इयर दिवाळी आनी लक्ष्मी पुजन एकूच दिसा येतालें आनी सगळी गडबड अशी जाताली. कोणागेर वचपाक मेळनाशिल्लें काय ना. सो काल मातशें सुसेगाद सगळें जालें. सकाळ फुडें जे रिच्युअल्स आसता सकाळचे ते फोव बिवन ते जाले सगळे. मागीर आमगे रक्षू ती बाकीचे सगळी येवन गेली. हांवूय काल सांजचे एक 4-5 जाणांगेर वचून आयलें. बरें दिसलें. म्हटल्यार अशें फेस्टिवल असो दिसलो. नाल्यार चवथीक बी कशी गडबड गडबड येता दोनूय दीस, तशेंच जातालें म्हाज्या वांगडा हांगाय बीन. खंय वचपाक मेळनाशिल्लें, कांय करपाक मेळनाशिल्लें आनी फेस्टिवल असो दिसत नासलें. सगळें गडबडीनूच वतालो दीस. तर काल म्हाका बरी अशी दिवाळी सेलेब्रेट केलें अशें दिसलें. कोणागेर वचप येवप बरें दिसता न्ही तशें करून. तर आयज आसा लक्ष्मी पुजन. तर सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार तुमकां हॅप्पी लक्ष्मी पुजन, शुभ लक्ष्मी पुजन. लक्ष्मी पुजनाचे खूब खूब परबी. मे बी थोड्यांनी काल केले आसतले दिवाळीचे वांगडा आनी थोडी म्हाज्या भशेन आयज करता आसतली. काल बी आशिल्लो एक्चुली मुहूर्त 7 सुमार बी असो. आमच्या हांगासर बीन त्या वाड्यार बी केला थोड्यांनी. कालच सेलेब्रेट केला लक्ष्मी पुजन बीन. बी एक्चुली म्हाका म्हणटालो की कालच करया अशें म्हणून लक्ष्मी पुजन, बट काल करूं ना. आमी भटाक विचारलो फोन करून, आमचो पुरोहीत भट आसा तो आमचो. सो ताका विचारलें, तो म्हणपाक लागलो ना नेक्स्ट डे करपाचें अशें म्हणून आमी आयच्या दिसा करपाक रावलो. माथ्यार न्हालां न्ही केस पळय चिपकू चिपकू जाल्या. तर तुमी फाटल्यान पळोवपाक शकता थोडेशें मातशें कितें केलां डेकोरेशन म्हणपाक शकता तुमी अशें. आनी आयज सकाळ फुड्यांनी आतां 10:30 जाल्या. आयज व्हिडिओ मातसो बेगीन स्टार्ट करप जालो. मॉर्निंग रुटिनाचें जें कितें काम धुवप पुसप तें सगळें केलें. कालय बी मॉपिंग एंड ऑल आशिल्लें, आयजय बीन तें सगळें केलें. आतां सकाळ फुडें सांजेक आनी रावूं ना. सांजचो मागीर तितलोच कुडको आसा मागीर तो पुसून घेतलो, मागीर लक्ष्मी पुजन करतलो तितलो. आनी आतां सगळें घर जें आसा पळय तें बी पुसून घेतलें. हांव जस्ट शावर घेवन आयलां आनी हो न्हांवपाक गेलां. आजून देवाची पुजा बी फाटल्यान जाली ना. आयज लेट जालो मातशें. अशें घरान सगळें एक्स्ट्राचें काम पडलें की ना मागीर हें जाता, डिले जाता सगळें. सो हरशीं आमचें बेगीन जातालें आनी आयज फेस्टिवला दिसाच लेट जालो. आनी हें सगळें काडपाक पडलें न्ही. फाटल्यान जी तुमकां चवय दिसता पळय ती चवय बी सगळी काडपाक पडली. हें सगळें कर्टन हें सगळें थोडें केलें हांवें. आनी म्हाका सगळें चवय बी काडून दिली. सो तें सगळें केलें. पुसता धुयता मागीर टायम जालो. आनी तेच्या भायर देवाचें आयदनां हें तें सगळें अशें हाती कडेनूच आसता अशें ना न्ही. चवथीक काडटा, लक्ष्मी पुजनाक काडटा, अशें करून जेन्ना जेन्ना जाय पळय तेन्ना काडटा. आनी रेगुलर युजाची आमची वेगळी आसता आयदनां, एकारत बीन ती सगळी कापराचें आयदन बीन. आनी अशें करून जेन्ना पळय फेस्टिवल्स आसता पळय तेन्ना यूज करपाची वेगळी आयदनां आसता. सो ती सगळी आयदनां काडून घेतली. आतां ते सगळें आतां धुवन बीन दवरल्या. आनी आतां मोठो प्रश्न तो रांदपाचो म्हटल्यार ऑलरेडी प्लॅन आहा. रातीच हांवें डिसायड करून दवरलें. हेका म्हटलें कितें कितें करया अशें कामां. तर हेका काबुली चण्याचो रोस जायो, पयर मान केल्लो तसलो. तर तो रोस करतलें, शीत करतलें. आनीक बीटरूट आसा, गाजर आनी बीटरूट घालून भाजी करतलें. आनी गोडशें करतलें. आयज परब अशें न्ही, सो कितें अशें गोड अशें म्हणून गोडशें करतलें. आनी हांव पुरयो म्हणटा. हांव म्हणटा पुरयो नाका खंय, जायत न्ही जाल्यार चपात्यो कर खंय. कोण कितें विकपाक आयलो. गॅस रिपेरींग आवाज आनी केदो पळय तेंचो रिकॉर्डींग करून हाडटा ते. सो हांव म्हणटा पुरयो करया म्हणून. हो म्हणटा चपाती करया खंय, जायत जाल्यार पुरयो नाका खंय, डीप फ्राय न्ही तेलाच्यो, ताका आवडना. सो पळोवया कशें कितें तें. सद्याक पीठ बी पयलीं घालून घेता. किचनान अजून कांयच काम करूं ना. रांदपाक जाय न्ही आतां. जस्ट न्ही चणे घालून कुकर लायला इतलेंच आनी कांय करूं ना. सो रांदून बी घेता. मागीर सांजची लक्ष्मी पुजनाची तयारी. आयज म्हाका रांगोळी घालपाक जाय, तें सगळें आसा. पळोवया कशें कितें जाता तें. जें कितें जातलें ते टायमार ते तुमच्या वांगडा शेअर हें करतलेंच, कांयच लिपयना तुमकां. सो चलात तर पयलीं किचनान या आनी जेवणाची थोडी फार तयारी जी आसा पळय ती करून घेवया. तेच्या पयलीं जेवणाच्या पयलीं देवाक वात लावन घेता. हांव देवाक वात लावन फुलां बी घालून घेता. आनी हो मागीर देवाची पुजा करतलो. हांव जस्ट वात पेटयतलें आनी हें करतलें, फुलां घालून ते सगळे रोजां बिजा घालता. हेका गाडयांक बी रोजां घालपाक न्ही, ते सगळें घालून हो मागीर पुजा बी करतलो. सो चलात तर देवाचे पयलीं करून घेवया आनी मागीर किचनाचें काम करया. तेच्या पयलीं तुमकां हें दाखयता कशें कितें केलां तें मातशें. हो न्ही आमचो चवथीक केन्ना आमकां कितें डेकोरेशन करपाक कर्टन जाय पडटा न्ही, ताका लागून हो पोरू रॉड घालून घेतलेलो आमी. सो ताकाच न्ही कर्टन घातला. एक्चुली 2 कर्टन घालपाचें हेका, बट हांवें सद्याक एकूच कर्टन घालून घेतला हो असो. आनी ताका मातशें हें केलां. रोजां लावना कित्याक की सगळ्याकच रोजां बेजार येता. हे पळय हांगासर दाराकय बी रोजां, हांगासरूय रोजां,
आनी ते सगळ्याक रोजा रोजा ऑड जाता आनी बेजार येता तेच पळोवपाक अशें म्हणून हांवें हें अशें करून लायलां. आनी आसा म्हजे कडेन ऑरेंज कलरची रोजां 2 माळी सुद्दां आसा ते तशेंच काडून दवरल्या. आनी हे हांगासर हें करपाचें लक्ष्मी पुजनाक चवय. एक्चुली न्ही दोनी कर्टन लायता आशिल्लें बट सोफा जो आसा पळय तो हालोवपाक पडटा ताका लागून हो म्हणपाक लागला आसूं ते आनी वावर घेवन बसनाका तुका जितलें कितें जाय पळय न्हू तितल्याकूच हें कर अशें म्हणून. तो कर्टन न्ही आमचो मातसो कमी पडटा हांगासर सो इतलो हो गॅप उरता आनी ऑड दिसता मागीर. बट आसूं मनाच्या सॅटिस्फॅक्शना लागून हांवें थोडें फार केलां आनी पळोवया मागीर सांजच्या म्हळ्यार आनी कितें मन येयलें मूड येयलो जावं मायंडान कितें आयडिया येयले जाल्यार आनी चेंजीस बी करतलें. पळोवया कशें कितें येता तें. जाली देवाची पुजा. टायम जो आसा पळय न्हू तो 11:30 सुमार जाली. हांवें फक्त देवाक वात लावन फुलां घातलेलीं सगळीं आनी मागीर हेणें फक्त पुजा केली. सो हें सगळें जालें. लायट पालयता आनी आतां रांदपाचें काम. 11:30 सुमार जाल्लें आनी अदिती आयिल्ले ताका च्या दिल्ली बिस्कीट सोडून गेला. अदितीन चॉकलेट दिल्या न्ही रे खंय रे. आनी सगळीं देवाक फुलां बी घालून ही फुलां उरल्या आतां गाडयेक बी सगळ्यांक घातली फुलां. तेंगे स्कुलां आयज कितें आशिल्लें म्हणटाले तें कितें तरी कर्नाटका राज्य दिवस कितें आशिल्लो खंय. सो असली म्हाका सांगता आमी असली चॉकलेट दिल्या खंय आनी आतां खायना म्हणून सोडून गेला हे चॉकलेटी हांगासर. हें ना हेणें कॅडबरी दिली ताका म्हणून ह्यो चॉकलेटी हांगा सोडून गेले नाल्यार त्यो व्हरून खाता आशिल्ले ते ती मेळ्ळी न्ही म्हणून. आनी सगळ्या गाडयांक न्ही फुलां बी घातली. मागीर दाखयता तुमकां आतां सद्या हें पळय. हो हांगासर न्ही कुकर लायला. आयज काबुली चण्याचो रोस आनी बीटरूट आनी हेजी भाजी गाजर आनी बीटरूटाची. सो बटाट एक घालून ही भाजी करतले. गोडशें म्हटल्यार न्ही शेवयाची खीर करतले आयज हांव. खूब दीस जाले शेवयाची खीर करूच ना. लास्ट टायम जेन्ना खीर केल्ली पळय तेन्ना हें केल्लें मणगणें केल्लें साबू तांदूळ आनी दाळ घालून. आयज ही खीर दूद बी तापोवन दवरलां तें सगळें आसा. हें हांगासर पुरयांक पीठ घालिलां. पुरयो जाता काय चपात्यो जाता तें पळोवया. जस्ट पीठ घालून दवरलां आनी ही सगळी थोडी फार अशी तयारी करून दवरला. आतां बाकीचें सगळें मिरसांग बी वांटून घालपाचें तें सगळें करता. शीत करता मागीर जालें खीर केलें की आनी व्हडलें कांय ना. दनपारचें न्ही 1:30 सुमार जावपाक येलें आनी आमची जेवपाची तयारी पात्रांव बसला. 1:25 जालीं. जेवणाक कितें केलां पळय न्हू तें दाखयता तुमकां. ही पळयात हांगासर भाजी गाजर बीटरूट आनी थोडोसो बटाट घातला इल्लोसो बारकेलो जस्ट एक आळ्यान लागपाक लागून. रायस हांगासर. ह्यो चपाती केल्या. पुरयो केल्यो लास्ट मागीर म्हटल्यार आसूं चपात्योच करया अशें म्हणून डीप फ्राय बी न्हू ताका लागून. ही हांगासर शेवयाची खीर केल्या काजू बी आनी आयज हांवें शेवयाच्या खिरीक भिकणां घातल्या पीनट्स. आवडटा म्हाका भिकणां घालून सो खूब तेंपान लग्न जाल्यार फर्स्ट टायम केलं दिसता भिकणां घालून. ताच्या नंतर हो हांगासर पनीर मटर पनीर केला आनी हो काबुली चण्याचो रोस. इतलें सगळें केलां आयज जेवणाक आमगेली. 1 2 3 4 5 6 आयटम. त्या भायर सांसव जे पयर केल्ले पळय तें आसा हो नाका म्हणपाक लागलो काडपाक ताका लागून काडूना तें तशेंच दवरलां. आनी किचनाक रांदता आनी करता म्हणल्यार नाका जालें सामकें. गरमी जाता न्ही ताका लागून भरपूर गरमी जाता. रावो जायना कशेंच इतली गरमी जाता. केस बी सामके वयर तशेंच बारले ओले आसा स्टील तशेंच वयर गुठलायले. तर आतां आमी न्ही बेगीन जेवण घेता. 2 म्हटल्यार म्हाका एनी हांव जेवण करून आयदनां बिदनां धुवन सगळें कंप्लीट करून काडपाक जाय. मागीर मातसो एक 2 ते 3 1 वर तरी रेस्ट. मागीर 3 मागीर रोखडेच रांगोळी घाल तयारी कर तें सगळें करतलें. कित्याक 5:30 म्हटल्यार आमी लक्ष्मी पुजन जें आसा पळय तें करतलें. हो म्हणटालो 5 5:30 म्हळ्यार करया अशें म्हणून बेगीन. ताका लागून सो बेगीन सगळें करपाक जाय न्ही. जाल्यार तर बेगीन जेवण घेता आनी फुडले तयारेक लागता. आमच्या हांगसर न्ही लोकांनी हें आसा पळय न्ही लक्ष्मी पुजन करपाक स्टार्ट बी केलें आनी स्टील हांव आतांच रांगोळीचे वावर जो आसा पळय तो घेवन बसला. हालत बिलत पळयात कितें ती. टायम अजून 3:45 जाता तें सान लोक लक्ष्मी पुजन बी करपाक लागले. सो इतलें दनपारां कशें करप कांय समजना म्हाका. म्हणून आमगेलो 5 5:30 टायम जो आमी ठरयल्ले पळय न्हू तेजेरूच स्टिकॉन आसा. सद्याक ही रांगोळी घालपाक बसलां हांव. ड्रॉ करून घेतला. आतां बेगीन पटपटी सिंपल अशी रांगोळी जी आसा पळय ती घालता. चड आनी व्हडलो वावर घेवन बसना कित्याक लेट जातलो न्ही. आतां हेच्या नंतर भायर बी सरपाक जाय तें आनी आसा. 4:30 म्हटल्यार म्हाका एनी हांव सगळें जें आसा पळय तें कंप्लीट करून काडपाक जाय. सो तेच्या पयलीं म्हणल्यार तुमकां एक रांगोळीचो अपडेट दिवया. हो पळयात हांगासर ड्रॉ केला. आतां अशी सिंपल अशी रांगोळी जी आसा पळय ती काडून घेता. काडटा आनी दाखयता मागीर तुमकां. घालता
कशें बशें करून हांव रेडी जालें. हेणें म्हाका रेडी जावपाक आपूण सुसेगाद न्हावला आनी सोमतो कुर्ता बी घालून भायर येयला. हांव रांगोळी घालतालें थंय भायर येयला आनी मागीर तो भायर येतकीर हांव मातशें बेगी बेगी रेडी जालें. आनी जी पळय दिवाळेक जावं लक्ष्मी पुजनाक म्हणून 2 साडी हाडलेले. एक बी न्ही 2 साडी, एक दिवाळेक आनी एक लक्ष्मी पुजनाक. एक वायल आशिल्लें स्टील, एक बी म्हाका घडी मोडपाक मेळना. काल गडबडीक दिवाळेक न्ही वायल न्हेसपा यादच ना, दुसरेंच वायल न्हेसलें. यादच ना नवें वायल हाडून ब्लावज बी शिवलो म्हणून. आनी जी दिवाळेक आनीक हेका म्हणून दिवाळेक आनी लक्ष्मी पुजनाक म्हणून जी साडी घेतलेली पळय तेंचे दोनूय ब्लावज म्हाका स्टीच करून मेळूना टायमान. ताका लागून हीच साडी न्हेसपा पडली. सो पयलीं न्ही आमी हांगासर देवाची पुजा जी आसा पळय ती करून घेता. मागीर लक्ष्मी पुजन जें आसा पळय तें करून घेता आनी मागीर सगळे फोटोशूट बी करतले. ही पळयात हांगासर रांगोळी बी घातली, सगळें केलें. तें सगळें न्ही तुमकां मागीर दाखयता कित्याक की ऑलरेडी 5:15 जाल्यार 6 म्हणल्यार तें करून जावपाक जाय लक्ष्मी पुजन जें आसा तें. ताका लागून पयलीं न्ही लक्ष्मी पुजन करून घेता आनी मागीर बाकीचें सगळें जें आसा पळय तें उलोवन घेवया, दाखयता मागीर तुमकां कशें कितें केलां तें हांवें. फॅन बंद करू. पुढे घातलं थोडं ना थोडं बसता न्ही. मागे बरें आसा हो फोटवा घालया न्ही. अशी हो फोटो एक क्लिक करा. फुडल्यान सावन अशें दवरून फाटल्यान सावन सगळ्या लावना त्यो. थँक्यू. अंगाल एक माथ्यार ओके. आरती भितर आमगे लक्ष्मी पुजन जालें कंप्लीट. आतां भायर दारा रावना. गाडयेचें कवर अर्देच काडलां आनी फुलां हें घातल्या. दाखयता तुमकां सकाळीं दाखोवन आशिल्लें न्ही.
हेका म्हटलं पयर दसऱ्याक बारीक घातलें न्ही आतां व्हडलो घालया म्हणून. ह्या पायात हांगासर आमचें लक्ष्मी पूजन जें आसा पळय न्हू तें कंप्लीट जालें. जशें आमी युजली करतात म्हटल्यार वर्सान वर्स जशें आमी करता पळय न्हू तशेंच केलां. जर तर तुमी कोणी दुसरे पद्दतीन करता जाल्यार दुसरे भशेन करतात, कितें ॲड करतात, कमी करतात, जास्त करतात जाल्यार कमेंट करून सांगात. आमच्या हांगासर म्हाका अशेंच कळटा, आमच्या घरा बी आमी अशीच करता आनी हेका हांगची रीत जितली खबर आसा पळय त्या प्रमाणे केलां हांवें. सो हें पळयात हांगासर जालें आमचें लक्ष्मी पूजन करून. आनी हो पळय हांगासर कसो बसला तो. हांवें न्ही फक्त मांडून दिलें आनी हेणें पुजा केली. सो दोगांयलो हातभार लागलो. हांवें केलें तुवें केलें आनी म्हणपा नाका. आनी रांगोळी दाखयता म्हणलेली तुमकां. सो ही लक्ष्मीची पावलां जी वर्सान वर्स हांव लक्ष्मी पुजनाक अशीच घालता. ओनूच न्ही हांवें असो स्टॅम्प हाडला. म्हळ्यार गडबड बी जाता तेन्ना बऱ्याक पडटा न्ही अशें म्हणून. नाजाल्यार वर्सानच हातीनच काडटालें पोरू. आनी आतां जितले डिस्टन्साचेर घातला पळय न्हू तशी 4-5 घातली. इतली दाट घातलेली न्ही रे पोरू. लक्ष्मी पावलां हातीन काडलेली ती हांवें. बरें अर्द वर लागलें म्हाका हांगच्यान देवा रुमांतल्यान हांगा म्हटल्यार भायर म्हटल्यार. ओनू जस्ट एक स्टॅम्प मारला. मातसो इजी जाता, बरें जाता न्ही. आनी ही हांगासर रांगोळी घातली हांवें आनी हांवेंच पाड केली. म्हाजोच ड्रेस लागलो आनी हे पेटल आनी हे पेटल दोनी पेटल्स जी आसा पळय न्हू ती पिड्यार जाली. सो मागीर सारकी केली आनी पणट्यांक तेल घालून दवरलां सगळ्यांक. आतां आनी मातशें रावन पेटयतालें. लायटिंगच पेटयलां आनी थोड्या वेळान मागीर पेटयता. सो चलात या भितर 1-2 फोटोज काडटाले पळयता. आयज आपूण कुर्ता बी घालून मस्त हिरो जावन बसलो तो. सो लोकांगेर न्ही आजून करतात लक्ष्मी पूजन. तूं फाटल्यान रांगोळी उडयता. आमगे जाली ऑलरेडी. आमगेर जालें आनी आमी आतां तिळसाण जाली न्ही पणटी बी पेटयता. आनी तुमी म्हणटले त्या पानां विडो दवरता म्हणून. गेट आपची ना मरे तूं आयज ना पणटी सकयल उडयशी. तेल गळटा पणट्यांतल्यान सो मागीर ताका मोई येता न्ही म्हणून हें दवरता पानां. ते सायडी दवरता. हय ते सायडीन दोनूच. एक तुगे हें पेटयल न्ही पादुका. खंय खंय जागे आसा आमगेले सिक्रेट. शॉर्टकट मारून दवरिता अशें. काक हाय जाली. पावता ते आंकडी कितले 12 आहा ते. हय सारके. हय कोइन्सिडंटली जाल्या तें हांवें मुद्दम करिना. दिवाळी म्हणून न्ही दिवाळी जाली. लक्ष्मी पूजन म्हणून लक्ष्मी पूजन जालें. हांवें कॅमेरा ऑन केलो न्ही आपूण पळयता आपूण कसो बसला आनी कितें कपडे घातले काय म्हणून. सो जालें हें जालें दिवाळी जाली, लक्ष्मी पूजन जालें, सगळें जालें. आतां वाट पळोवपाची ती म्हटल्यार आमच्या हांगासर मदीं आतां भरपूर अशें आसा. फाल्यां पाडवो, गोरवाचो पाडवो, मागीर भाऊबीज आसा. तेज्या नंतर मागीर कितें रे तेज्या नंतर तुळशी लग्न न्ही. मागीर कार्तीक पुनव. तुळशी लग्न मागीर कार्तीक पुनवेक आमच्या हांगासर जात्रा आसता. सो तुमकां आतां बरे बरे व्लॉग्स जे आसा पळय न्हू ते पळोवपाक मेळटले. आनी आयची लक्ष्मी पुजा जी आसा पळय न्हू ती आमी ह्या तरेन अशे रितीन केली
चड अशें कांय शूट करूं ना, डिटेल अशें तुमकां दाखोवना. डिटेल हेकाच लागून दाखोवना की आमची हांगसरली पद्दत वेगळी आसूं शकता, तुमची थंयची पद्दत वेगळी आसूं शकता. सो तेका लागून मागीर तुमकां बी कन्फ्युजन नाका, म्हाका बी कन्फ्युजन नाका. हेकाच लागून डिटेल जे आसा पळय तें कांय शूट करून दाखयलें ना. जशें जें कितें जमता तशें थोडेफार तुमकां शूट करून दाखयलां. आनी आयज लक्ष्मी पुजन बेगीन करपाचें आसलें न्ही, तेका लागून चडूच गडबड जाली. सो चलात, हायचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो हांगाच एंड करता आयज. आतां आनी कांय ना, फुडें सुसेगाद जेवपाचें खावपाचें आनी मस्त न्हिदपाचें. बरो पावस पडटलो आतां, कित्याक वारो बिरो मारता आनी गडगड मारता तेचेर तर कळटा पावस पडटलोच म्हणून. सो सुसेगाद जेवपा खावपा न्हिदपाचें. 8 8:30 सुमार हेजी पुजा जातली, खांब्याची. मागीर जेवतली आमी. सो चलात, तर हेचेच वांगडा आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय न्हू तो बी हांगाच एंड करता. आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन सांजच्या 6 वरांचेर. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. जर तर तुम्ही कोणी चॅनलाचे नवे आसा किंवा चॅनल जर म्हजो अजून सबस्क्राईब करूं ना न्ही जाल्यार चॅनल बी सबस्क्राईब करपाक विसरनाका. चलात, मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. तू बाय बाय बी म्हणटा रे. बाय बाय. पळय. बाय बाय.